आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, Martin's Multi-Cuisine Family Fine Dine Restaurant, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा पायल भुरगीची रोसा केली येऊनत घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवनचा सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 22व्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक आसा तुमकां समेस्तांक कळीत आसल्या प्रमाणे युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हर एका अंगड्याच्या पयल्या लाकी विनराक धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश करून दितात आणि तांच्या सांगाता आमकां सह पोषक जावन सांगात दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकिनी केक शॉप, आयडियल चिकन, वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स आणि हांच्या सांगाता आदल्या हफ्त्यात हांव नवो स्पॉन्सर आमकां सांगात दिला, नवे प्राइज आमकां मेळटा ते तुमकां मेळटा आणि ते जावन आसा मार्टिन्स फायन डायन रेस्टॉरंट जेप्पू हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचरी तुमकां कार्याच्या अखेरेक फावो जाता. हर एका हफ्त्यांत हर एका बुधवारा रातीच्या 9 वरार सदर जावचे आमी दोगी सजरा रिलोडेड कार्यांत आयच्या अंगड्याचो विशय कितें म्हणून जाणा जावया. मोगाच्या विक्षेगून आमच्या मलगडे लागीं आमी उलयता आसतना एखाद्या वेळा वरां कितलीं जालीं म्हणटा आसतना सडा वचून जावंक पुरो, घरांत आबोआ व्हडली माय आसल्यार 1.5 वर जालें म्हणूंक पुरो, सांगचें आयकूंक पुरो आनी ताच्या सांगाता हेर सबार संगती कालदो वांटो वा अर्दो वांटो अशें आमकां सबार कोंकणी अंके संख्ये आमकां आयकूंक मेळटा. आनी ह्या दिसांनी आमी वापरची भास इंग्लिशाक इल्लेशे चड आमी लक्ती जाल्ली आसता. हर एक संख्योय आमी इंग्लिशांत आमी सांगता वा कन्नडा भाशेन सांगता आनी अशें आसतना आमच्या माय भाशेंत आमी चलत्या जिवितांत वापरच्या अंक्य संख्या विशयांत जाणा जावया. सदांच जावन कोंकणींत संख्या सांगा म्हणटा आसतना एक तावन सुरू जावन 10, 11, 12, 13 मुसर वता, पूण ताच्या उपरांतली नंबर्स आमकां कळीत आसना. त्या खातीर आयच्या अंगड्यांत अंक्य संख्ये विशयांत जाणा जावच्याक हो अंगठो तुमचे खातीर आमी सदर करता. तर आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल कितें म्हूण आतां आमी पळया. आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल. देडशें शब्दांतल्या शें शब्दाचो अर्थ कितें? देडशें शब्दांतल्या शें शब्दाचो अर्थ कितें? आनी 4 ऑप्शन आमी तुमकां दिल्या आनी ऑप्शन्सां अशीं आसात शेर, शेंबोर, शेकडो आनी अर्दे. हांगासर उलो आसा मणिपाल तावन विल्फ्रेड लायनर आसा. विल्फ्रेड नमस्कार तुका. नमस्कार सर. सो विल्फ्रेड तुमची व्याप्त सांगतात की कितें करतात तुमी? आम्ही आमचे एक लहानशे उद्योग आसा. हां मणिपाल वय उडपी टावन. उद्यम कशें चलता? बऱ्यान चलोन आसा? बऱ्यान चलता. हां वय वय वय. ओके. सवाल तुम्ही पळयले म्हणपात येता. पळयले की सवाल? पळयले सर. वय. 150 म्हळ्यार कितले फस्ट सांगा? 150 म्हणल्यार 150. ओके 150. आतां तो शें म्हणलो शब्द आसा न्हय, ताचो अर्थ कितें म्हणून? शें म्हळ्यार शेरगी, शेंबोरगी, शेकडोगी, अर्देगी. 100 आसतलें. 100 अर्थ म्हणटात गे. वय. ओके पळया तुम्ही दिल्ली जाप सारकी गी ना गे म्हणून. देव बरें करूं लो केल्ल्याक. देव. ओके येस. आयच्या अंगड्यांत पयलो उलो मानेस विल्फ्रेडान केल्लो मणिपाल तावन आनी जबाब तांणी दिल्ली आसा.
आनी सारकी जबाब कितें पळय जे कितें म्हूण कळा जाय जाल्यार इल्लो वेळ राखून रावच जाय. आनी पयले सवाल आमी जोडूचो टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले केला, तुमी पळयला. आमी चलत्या जिवितांत अंके संख्ये वापरता आसतना दटशें म्हणल्यार आमकां आयकूंक मेळटा. आतांच्या जनरेशनाक दटशें म्हळ्यार कितें म्हूण सांगलें, दटशें म्हळ्यार कालें सांगल्यार 150 रुपये म्हळ्यार कितें आसूंक पुरो, कितलें आसूंक पुरो म्हणून सदावत जावन चिंतूंक पुरो. जर कोणाच्या घरा कोंकणीचो शब्द वापरतात, मलगडी आसात आनी असले कोंकणी शब्द आपणाच्या चलत्या जिवितांत वापरतात खंडीत जावन दटशें म्हळ्यार कितलें म्हणून तुमकां कळीत आसतलें. आनी ह्या शब्दांत आसच्या शें म्हणल्यार त्या शब्दाचो अर्थ कितें म्हणून आमी तुमकां विचारलेलें पयलें सवाल जावन आसा. आनी हांगासर मुखलो उलो आसा जे मानेस डेनिस आसा शेंबूर तावन. डेनिस साहेब नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस, आमच्या आईच्या अंगठ्याच्या पहिल्या सवालाक येचा की पहिले तुमकां एक अनेक नंबर दिता जायत गे, ते नंबर कोंकणीन तुमी म्हणटात गे. पळोवया. ओके, 350 350 कोंकणीन कितें म्हणटात? 350. 350 म्हणटात. ओके, आता आमच्या सवालाक या. पहिला सवाल टीव्ही पडद्यार येता, तुम्ही पळयला म्हणपात येता. देडशें शब्दांतल्या शें शब्दाचो अर्थ कितें? शेकडो. शेकडो म्हणटात गे. होय. ओके, देव बरें करूं. डेनिसा मुलो केल्ला का मुखलो उलो आसा कैकंबातावन सेव्रीन लायनर आसा. सेव्रीन बाय, तुमगेर उलयता आसतना कोंकणींत अंकी संख्ये तुमी सांगतात गे? होय होय. 100 म्हणटात गे. होय होय होय. तुम्ही आन्सर सांगचे गेल्यार अर्जंटार आसात गे म्हणून न्ही सेव्रीन बाय? ना ना, अर्जंटार ना. ओके, सो तुम्ही घरा कोंकणी शब्द वापरतात म्हण जाल्यार तर करेक्ट न्ही? होय होय होय. ओके, एक सवाल तुमकां विचारता जायत गे. 250 कोंकणीन कितें म्हणटात? खरां 250 250 कोंकणीन काले म्हणटात? 250 म्हणटात. तर तुमकां बरें कळीत आसा न्ही? होय होय. ओके, जावं दी सेव्रीन बाय, देव बरें करूं. उलो केल्ला का? येस. ओके. ओके, आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल. देडशें शब्दांतल्या शें शब्दाचो अर्थ कितें म्हणून तुमकां आमी दोळूचो विचारलेलें आसा. आनी ह्या सवालाक जवाब निजायकी त्याच सवालारच आसा. कित्याक म्हळ्यार आसलो एक शब्द दोन वांटे केल्यार तुमकां थंयसर कितें म्हणून जवाब मेळटा. आनी सदावत जावन देडशें म्हळ्यार कितलें म्हणून आमच्या सर्व कोंकणी विक्षकांक तें कितले नंबर म्हणून कळीत आसा जाल्ल्यान जवाब कांय सांगूंक कश्टांचें म्हणून बगचें ना. आनी तशेंच आमी कोंकणी शब्द वापरूं जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमी इंग्लिशाच्या धवणेक वचून आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सगळे कडेन इंग्लीश वापरचें खंडीत जावन गरजेचें जावन पावलां जाल्यार आमची मायभास कितें आसा त्या मायभासे वयर आमकां अभिरूच आसा जाय. आनी त्या मायभासेची कितें साहित्य आसा, जाणवाय आसा, तशेंच शब्दाचें भंडार कितें आसा, हें भंडार आमी जाणा जाल्यार मात्र तें मुखल्या पिळगेक वता. जर कोंकणींतले संख्ये सांगचे आमी रावयता जाल्यार मुखल्या दिसांनी कोंकणींतले संख्ये कोणायकी सांगल्यार ताचो अर्थ कितें म्हणून कळीत जावचें ना. त्या खातीर आमचे एक ल्हानशे प्रयत्न आयच्या अंगड्यांत कोंकणींत आमी वापरचे शब्दा विशयांत सडीत माहिती तुमकां दिवच्याक आनी ताच्या सांगाता सडीत जाणवाय तुमकां लपच्याक. आयच्या कार्याचे पयल्या सवालाक येदोळ पर्यंत तुमकां अवकाश कर दिला. आनी हांगासर पयल्या सवालाक जवाब पळोवच्या की पयलें हफ्त्याचो सवाल कितें म्हूण आमी तुमचे खातीर सादर करता. 4 आणे म्हळ्यार कितले पयशे? 4 आणे म्हळ्यार कितले पयशे म्हणलें हफ्त्याचे सवाल. ह्या दिसांनी आमकां 4 आणे पळोवंक खंडीत जावन मेळना. कित्याक म्हळ्यार 1 रुपयाच्या की ताच्या की ल्हानशा मोलाची खंयचीय कॉयन आमकां ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळना. आनी ऑप्शन्स तुमकां दिल्यात 4 पैसे, 16 पैसे, 25 पैसे आनी 50 पैसे. सारकी जवाब कितें म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करचें. आनी वॉट्सॅप करीत नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले जावन आसा. सदावत जावन तुमच्या फोनांनी तुमी सेव्ह केला 9380043073. ह्या नंबराक वॉट्सॅप करता आसतना तुमचें नांव घाला, तुमचो गांव घाला, ताचे उपरांत खंयच्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करीचें म्हूण घाला, ताचे उपरांत सारकी जवाब कितें म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करचें. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आमी तुमकां विचारलेले आनी ह्या सवालाक सारकी जाप आतां आमी पळया. आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल.
देडशे शब्दांतल्या शे शब्दाचो अर्थ कितें आनी सारकी जबाब आसा शे म्हळ्यार 100 150 आमी देडशे म्हणटा 250 आमी 250 म्हणटा आनी अशें 350 वता आसतना साडे म्हणलो शब्द आमी वापरता 350 450 550 आनी अशें 950 पर्यंत आमी अंके संख्ये आमी वापरता सडावत जावन आमच्या घरांत आसच्या मालगाड्यांक ह्या विशयांत जाणवाय आसतली फुडल्या दिसांनी खंयसर आमकां अवकाश मेळटा थंय अवकाश मेळटा आसतना तरी आमच्या कोंकणी भाशेंतले शब्द आमी वापरया तशेंच मोगाचो वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्यांत आमच्या कार्यांत वॉट्सॅप सवाल तुमकां विचारलें आनी ह्या सवालाक तुमी दिल्ल्या जापी पैकी कोणाची सारकी जबाब कोणाक इनाम मेळटा म्हूण पळोवचो की पयलें वॉट्सॅप सवाल आनी ताची सारकी जाप आतां पळया आदल्या हफ्त्याचे वॉट्सॅप सवाल कानाक वांयगी बांद ह्या पिकोळ्यांचो नीज अर्थ खंयचो आनी सारकी जाप आसा मोस्कर म्हणलो नीज अर्थ थंयसर दिल्ल्या पिकोळ्यांचो नीज अर्थ जावन आसा आनी सारकी जाप दिल्ल्या पैकी हांकां इनाम फावो जाता जीवन प्रवीण डायस उप्पिनंगडी नमान बाळोक जेजू महिनाळे फावो जाता प्रसाद वॉज नीरमार्गांव दैवीक अमृत महिनाळे फावो जाता एमा डिसोजा कद्री मंगळूर रक्नो हफ्ताळे सिप्रियन रॉड्रिगस मुंबई उजवाड पंद्राळे मलिटा दांतीस पलाटका आमचो संदेश मैनाळे जेरोम मार्टिस पांगला रेगिस्तानांतले फुल रॉबर्ट मोंतेरो कुलशेकर स्टानी बेळासो कणियेसो पुंजो आनी प्रेमा डेसा सेवक मैनाळे फावो जाता तुमकां लाभली वर्गणी कोणाच्या एड्रेसार पावीत करे जाय म्हणून थंयसर दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क कर तेलसूनचें आयचे कार्य आमी मुखारसून व्हरता आसतना अंके तशेंच संख्ये विशयांत मुखले सवाल कितें म्हूण आमी पळया आयच्या अंगड्याचें दुसरें आनी मुखलें सवाल अशें आसा 1999 इंग्लिशांत ह्या फुडें वाचून सांगता कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत तुमी म्हाका सांगूंक जाय ही इसवी कोंकणींत अशें सांगी येता ही इसवी सांगच्याक वेगवेगळे रीत आसूंक पुरो पूण आमी तुमकां थंयसर 4 ऑप्शनां दिल्यांत आनी ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां सांगचें आनी पयलें ऑप्शन आसा 2000 1990 आनी 9 2000 190 आनी 9 आनी जाप दिवच्याक आमचे मदगात उलो आसा क्रिस्टोफर लायनर आसा कुंदापुरतोन हॅलो सो क्रिस्टोफर बाब नमस्कार तुमकां येस तुमच्या विशयान दिल्ले वळख करून दिया पळया कुंदापुरांत कितें करता तुमी पयलो गल्पांत आसलो हां आतां रिटायर्ड गांवांतूच आसा आतां रिटायर्ड जावन गांवार आसा कितलीं वर्सां गल्फांत तुमी काम केलां हय कितलीं वर्सां गल्फांत आसला आतां गल्पांत रातरी म्हणल्यार 12 वर्सां आसलो हां तेच्या पयले गांवांत ट्रकान नासलो हां लॉरी ट्रान्सपोर्ट करनासलो म्हणजे पयले कतार गेल्लो 82,084 म्हणसर 82 to 84 म्हणसर कतार आसला तुमी न्ही हय मागीर 94 तान दुबय ओके 94 to 6 म्हणसर हां आतां आमची युवा पिळगी सदावत जावन गल्फाक वतात परगांवाक वतात आतां आदीं परगांवाक वचचे सुलाभ आसलें थंय जिवचे सुलाभ आसलें वा आतां सुलाभ कितें म्हणटा आतां आतां सुलभ आदी बारीक कश्ट बारीक कश्ट आसले गे हय आतां एजंटाक पयशे दिवन पसोवचे हां पासपोर्ट दिवन मागीर मेळनासतना हां कश्टच आसले ओके आतां थोड्या कंट्रीक एंट्री मेळोंक कश्ट आसा पयलें तशें नासलें म्हण दिसता न्ही हय ओके पूण दुसऱ्या नमण्यार इल्लेशे कश्ट आसले न्ही हय ओके सवालाक या आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक पयलो कॉलर तूं मानेस्ता क्रिस्टोफर जबाब कितें म्हणटाय बी बी वाचून सांगयेत गे 1009 ते मोबायलान पळयलें आतां मोबायलान केलें वय गे ओडना तुमकां कोण लागीं कोण एक सपोर्ट करूंक आसा न्ही तुमकां कोण ती म्हजीच बायल ओके तुमचीच बायल ओके तिकाय देव बरें करूं आनी तुमकांय देव बरें करूं उलो केल्लाक मुखलो उलो आसा कुळूर तावन ग्रेटा लायनर आसा सो ग्रेटा बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार सो ग्रेटा बाय
सवाल पळयले हा, म्हण सांगा. पाती येता पण सवालाक वेचाकी पयले हांव एक तुमका एक नंबर दिता जायत गे सांगा. पळया प्रयत्न केल्यार पुरो जायत गे ओके. ओके 1450 कोंकणीन कितें म्हणटा आता 1000 1450 सुलभ आसा 1450. 1450 ओके सारखे सांगले आता ह्या सवाला कितें म्हणटाय 1999. 1999 म्हणटाय गे होय. ओके ह्या दिसांनी मग कोंकणी पुन्हा सोब तेच म्हणता. कोण तेत म्हणटा नाही हांवें म्हणल्यार 199 म्हण सांगचे म्हाका 100 म्हणल्यार सांगूंक गुर्तुना ताका 1999. होय गे ओके पळया तुम्ही दिल्ली जाप सारकी की ना गे म्हणून तुमकां काही कोंकणी शब्द कोंकणी संख्या आयकूंक मेळटात गे ह्या दिसांनी आयकूंक मेळटा खंय मात घुसपट जाता. इल्लेशे घुसपट जाता ओडना ओके सो कोंकणी शब्द आमी आयकुया कोंकणी संख्या आमी वापरया कंडिजन आमी एक्सपर्ट जाता कॉल केल्ले म्हाका कळजे न्ही म्हूण. वय बारी बरें जालें खुशी जाली ग्रेटा बाय उलो केल्ल्याक प्रायज मेळटा की ना गे पळया देव बरें करूं मुकलो उलो आसा तो कोटतावन प्रिया लायनर आसा हॅलो. सो प्रिया नमस्कार तुमकां नमस्कार. कोण सेकंड आमचें कार्य पळोवन आसा आतां हांव आनी म्हजी तेका भुरगीं. ओके सो तुमी आनी तुमची तेका भुरगीं खंयच्या क्लासीन शिकता आतां सेकंड PUC जाली हा. आनी सेकंड वन 8th हा. लास्ट वन सेकंडांत. ओके आतां तुमगेर कोंकणींत संख्या कांय तुमी वापरतात गी थोडे वापरता आमी. ओके थोडे संख्या तुमी वापरतात आतां सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येवनूच आसा जवाब कितें म्हणटात ऑप्शन बी 1999. 1999 म्हणटाय गे वय. ओके आनी एक तुका एक नंबर दिता सांगल्यार तुका इल्ले प्राइज मेळचे चान्स इल्ले लागीं आसता झाडा गेस करियत गे ट्राय करता. ओके 1898 890 गुर्तुना. ओके वडना तुम्ही प्रयत्न केले नाही त्यांचं निज आहे की संतोषाची गजाल आणि 1898 1898 म्हणून सांगता हांव. देव बरें करूं तुम्ही उलो केल्ल्याक थँक्यू. ओके मुकलो उलो आसा बेंदूर तावन फ्रांकी लायनर आसा फ्रांकियम नमस्कार तुमकां नमस्ते नमस्ते. येस फ्रांकियम हा सांगा. कोंकणी शब्द ह्या दिसांनी तुमकां आयकूंक मेळटा गी अंके संख्ये कोंकणीन सांगचे वय वय वय. खंय आयकूंक मेळटा आमी आनी खंय कोंकणी रोयतना कोंकणीच सांगता आमी आनी इंग्लिशान जाल्यार इंग्लिशान सांगता. हा वय. ओके तर सवालाक वेचाकी पयले तुमकां एक नंबर दिता जायत गे हा जायत. ओके 1449 कोंकणीन कितें म्हणटा 1000 किती घेतले रिपीट करा 1449 1449 1000 1400 हम्म 40-50 गे 1449 म्हणटा हांव. वय वय वय. ओके आता सवालाक जाप कितें म्हण सांगा म्हाका 1999 1999 म्हणटात गे वय. गेस करनासात गी सारकें ना कळेल ना 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 ऑप्शन ये जावचें ना गी ना 2000 बी एक बी उणें ना येता ना आसचें. ना ना बी 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 आता कशें 49 म्हणल्यार बरें ना ना 49 सारकें न्हय फ्रांकिया मस्त कन्फ्यूज जालो गी म्हणून न्हय वय वय वय. ओके वडना तुम्ही सांगले आन्सर लॉक करीचे गे तर वय खंडीत खंडीत. ओके, देव बरें करूं फ्रांकिया म्हणून केल्ल्याक थँक्यू. मुकलो उलो आसा बांबेल तावन मानेस्त नॉर्बर्ट लायनर आसा नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां. सो नॉर्बर्ट कितें करतात तुमी व्याप्त कितें तुमचें कृषी सो कितें बरें कृषी करन आसात कालें बरें आसा तुमच्या तोटात नारळ भोपळा मागीर फ्रुट्सां झाडां आसात ड्रॅगन रंबुटा आंबाडे ते बरें आसात. तर तुमगेर आयल्यार ड्रॅगनी मेळटा रंबुटानी मेळटा न्हय तर एक दीस बांबेल येता आमी जायत गे
हा जाय 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 ये ओके कितली आता ड्रॅगनाची कितली झाडं असतात रंबुटानाची कितली झाडं असतात पण नासाला घे आणते मग दाटू कर आमच्या भावाचा वडला भाव काय 100-200 आणते वय गे सगळे वय, तुम्हीच वय. पळवूनचे गे ना त्याच्या तो पळयत आमची आम्ही पळून आमची लागल्या किती करा ओके लागी लगीनच घरा असतात ने वय तर वय एका सकाळी काम सुरू केल्यावर संजय मसर रात्री मसर जाता की कशें चल म्हणजे नाही एका सकाळी काम सुरू केल्यावर कशेचे संजय मसर जाता की होय संजय शेखरचे पडा तो स्वतःचे माडी असतात सुमार माडीचे काम आणि मुत्तारी काम म्हणताना जातात वय, सगळं दिसतंय काम करणंच असाचे पडटा ने वय वयली रांदी गेली रांदी केली हा यापुढे पाऊस इल्लो उणे झाला काय करता आता वय तुम्ही वय आता आम्ही तवशी निल्ली केला तवशी असा इल्ली भेंडी तशी असा ओके नाही आता पाऊस इल्लो उणे ने या वर्षा वय वय सर मस्त होणा व्यवस्था वय उदकाक उतका बोर असा आमका ओके उदकाक बोर असा ओके जाऊ दे वय आता सवा लाख जाप किती म्हणटा आता बी वसून सांग येत गे हा 1999 ओके 1999 9 ओके पळया देव बरें जाय मुक्लो उलो आसा काय उरता न्हू रेचल लायनर आसा हॅलो हॅलो रेचल नमस्कार तुका नमस्कार सो रेचल लागी हाच्या आदी उलय लागी म्हणून ने पहिले पोट हॅलो नाही ना ना उलयला तुम्ही पहिले उठली ओके रेचल काल तुका कॉलेजीक वेताय वा काम करताय शिकून आसा हांव तू शिकून आसाय ओके काल शिकून आसाय नर्सिंग शिकून आसा हांव ओके नर्सिंग शिकून आसाय ओके सवा लाख वेचा की पहिले एक ल्हानशे नंबर तुका दिता जायत गी आता व्हडलो नंबर दिना तुका तू शिकून आसाय म्हळें न्ही आ ओके या ओके सो 99 कोंकणींत कितें म्हणटा आता नो दनी नो नो दनी नो म्हणटात पूण आनी एक शब्द आसा हॅलो आनी एक शब्द आसा नो दनी नो सारकें पूण आनी एक शब्द आसा कितें म्हण येत गी आणि आता समजून दिला गाडी सारकी 1900 म्हणटा आमी ओके आता सवा लाख जाप दी म्हाका रेचल ओके बी बी ऑप्शन बी इल्ले वाचून सांगता कोंकणी शब्द वापर टीव्हीर आमी डिस्प्ले करता 1990 आणि 9 ओके 1990 आणि 9 पुण्या तुवें दिल्ली जाप सारकी की नांगी म्हणून रेचल देव बरें करूं उलो केल्ल्याक आनी हांगासर आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवपाचो वेळ हांगासर संपता हफ्त्याचो सवाल कितें म्हूण परत एक फावटी आमच्या सर्व विक्षक खातीर आमी सदर करता ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा 4 आणे म्हळ्यार कितले पयशे ऑप्शन्स तुमकां दिल्यांत 4 पैसे 16 पैसे 25 पैसे आनी 50 पैसे सारकी जाप कितें म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करचे आनी वॉट्सॅप नंबर तुमकां कळीत आसा आनी कशें वॉट्सॅप करी जाय म्हणून कळीत आसा त्याच फॉर्मॅटार तुमी आमकां वॉट्सॅप करचे 9380043073 हें जावन आसा आमचें वॉट्सॅप नंबर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल आमी तुमकां विचारलेले ह्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हण आतां पळया आनी तुमकां थंयसर एक इसवी दिल्ली आनी ह्या इसवेक कोंकणींत कितें म्हणटात म्हणून आमी विचारलें आनी सारकी जबाब आसा ऑप्शन बी 1990 आनी 9 कोणे सकट सारकी जबाब दिला तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लकी बावलांत आमी घाल्लीं आसा आनी कार्याच्या अखेरीक तांच्या पैकी कोणायकी 6 जाणांक इनामां जिखचो अवकाश आसतलो तशेंच आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडिओ घेवन तांची प्रायजां स्विकार करून गेल्यात तांची एक झळक आतां पळया आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल कितें म्हूण पळोवचो वेळ तर तिसरे सवाल तुमचे टीव्हीचेर आयचे अंगड्याचे तिसरे सवाल वरांच्या विशयांत आमी पळोवचो टायम म्हणटा टायम म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट आमकां सो मेस्तांक गरजेचो जावन आसा आनी सवाल अशें आसा 1:15 वर म्हळ्यार कोंकणींत कितलीं जातात कोंकणींत 1:15 वर म्हूण सांगता आनी हें संख्या रुपार व्यक्त करचें जाल्यार सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां सांगचें
आमचे मदगात अम्में बळतावन जॉनियम लायनर आसा. नमस्कार जॉनियम. नमस्कार. आता सवालाक या तुम्ही वेळ चढावत जाऊन सांगताना खंयच्या भाशेर वेळ सांगतात, कोंकणीन गी, कन्नडान गी, इंग्लिशान गी? कोंकणींत. कोंकणीन येता. तर तुमकां हे सवाल काही कश्टांचे म्हण बघचे ना. जाप कितें म्हणटात? एक आनी कलदे. पावणे 1 वर एक आनी खालदे म्हणटात गे. 1:15 म्हणटात गे. तर वय 1:15. ओके, देव बरें करूं. उलो केला का पळया तुमची जाप सारकी गी ना गी म्हणून. ओके, पावणे 1 वर म्हणून आमी कोंकणींत एका पर्टिक्युलर टायमाक आमी सांगचें जावन आसा. आनी पावणे 1 वर म्हळ्यार कितलें जालें, कितलें म्हणून. 1:15 गी, 12:45 गी, 1 गी वा 1:30 गी. जवाब दिवच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा. पेरमनूर तावन अनिता लायनर आसा. अनिता बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार सर. अनिता बाई, कोणचे कडेन तुमगेर आमचें कार्य पळयतात? म्हजी पेरेंट्स, म्हजो हजबंड. कितें म्हणटात आमच्या कार्या विशयान? कितले तेंपान पळोवन आसा आतां? ऍक्च्युली हांवें रिसेंटली स्टार्ट केल्लें, बट म्हजी पेरेंट्स सुमार वर्सां पळोवन आसा. ओके, सुमार वर्सान थावन म्हणल्या उपरांत आमी दोगी सजराचे सीझन 1 सीझन 2 ही पळयला म्हण जालें न्हय? वय वय, म्हजो डॅडा पळोवन आसता सदां. ओके, जाताना ते कंपल्सरी जाला. बुधवारा म्हणटा आसतना ते कंपल्सरी न्हय? येस. 9 to 10 वरां. तुमी दिल्ल्या मोगाक आनी पाठिंबो आनी सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी जाय की आमकां संतोश. आनी तिसरे सवाल, पावणे 1 वर म्हळ्यार कितले? 12:45. 12:45 म्हणचे गे. वय. ओके, देव बरें करूं. आनी पळया जाप सारकी गी म्हणून. मुखलो उलो आसा केलरे तावन फ्लेवी लायनर आसा. फ्लेवी बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार. फ्लेवी बाई, केलरायन कांय विशेष चलोवन आसा गे ह्या दिसांनी? विशेष काय ना. आता सवालाक जाप कितें म्हणटात तुमी? ऑप्शन बी 12:45. ऑप्शन बी 12:45 म्हणटात गे. येस. सारकें चिंतलां गे? वय वय. बदलूंक कांय जाल्यार बदलूंक अवकाश दिता. काय ना. कांय बदलूंक नाका गे. वय. ओके, देव बरें करूं फ्लेवी बाई उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो आसा शंभूर तावन अपोलीन बाय लायनर आसा. अपोलीन बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस, शंभूर तावन हांव चिंता दुसरो उलो गी म्हणून आयच्या अंगड्याचो. वय 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 वय. एकत्र करचो न्ही मो. अपोलीन बाई, तुमगेर अंके संख्या सांगता आसतना खंयच्या भाशेर तुमी सांगतात? कोंकणीन गी, कन्नडान गी, इंग्लिशान गे? कोंकणीत सांगतात गे. कन्नड सांगतात. वय वय. ओके, आता सवालाक वेचा की पयले मुझे एक सवाल तुमकां जायत गे. 3:30 मुर्मू आत्ताक कोंकणीन कितें म्हणटा? 3:30. 3 वरां 30 मिनटां म्हणटात गे. दुसरे खंयचे सांगनात गे? ना. कोणोटकी डिस्कस करनासतात गे? ना. 3:30 म्हणनात गे. 3:30 म्हणटात. एखाद्या वेळेस तो सवाल जाल्ले जाल्यार प्राइज मेळचे वता आसलें न्हय? ओके, अपोलीन बाई, सवालाक या जाप कितें म्हणटात सांगा म्हाका. 12 जावन 5 मिनटां. 12 जावन 5:30 मिनटां. 12:45 म्हणटात तुमी न्हय? वय वय. ताका आमी पावणे 1 वर म्हणटा म्हण सांगचे तुमी. वय वय वय. ओके, जायत. देव बरें करूं अपोलीन बाई उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो आसा किरें तावन कार्मिन बाई लायनर आसा. हॅलो. हॅलो. सो कार्मिन बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार. नमस्कार तुमकांय नमस्कार. येस, हे कार्य कितल्या तेंपान पळोवन आसा तुमी? आमी सुरू जाल्ल्या दिसून पळोवन आसा सर. ओके, सुरू जाल्ल्या दिसांतल्यान पळोवन आनी आज तुमकां उलो मेळ्ळा. आता आमी पळोवनच्या आमच्या हर एका दिसांत वेळाक मस्त महत्व आसा. वय मो. वय वय. ओके, आमचे 9 वरार कार्य सुरू जाता म्हणून 9 to 10 वरां मुसर मात्र कार्य मागीर ना न्हय? वय. ओके, आता आमी एक वेळ तुमकां विचारला, वेळ तुमकां दिला. कोंकणींत आमी म्हणटा पावणे 1 वर म्हणून. आनी पावणे 1 वर म्हळ्यार कितलो वेळ? 12:45. 12:45 म्हणचे गे तुमी. तर वय. पावणे 2 वर म्हळ्यार कितलो जाता आता? पावणे 2 वर म्हळ्यार एवढं असेना म्हाका. पावणे 1 वर म्हळ्यार उपरांत पावणे 2 म्हणटना बारीकच जाता गे. वय. ओके कार्बिन बाई, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. बाय. ओके, मुखलो उलो हांगासर आसा कुलशेखर तावन लविना लायनर आसा. नमस्कार तुमकां.
नमस्कार. येस सो लविना बाय कोण सकट आमचे कार्य पळोवन आसा तुमगेरा हांव म्हजो नवरो म्हजो पोवतो सकट पळयता हांव. ओके सकट सांगाता म्हणून कार्य पळोवन आसा आता त्या सवालाक वेचाकी पहिले तुमकां एक हांव वेळ दिता कोंकणीन म्हणयत गे पळया जायत गे. ओके ओके. 3:45 वा कोंकणीन काले म्हणटात 3:45. 3:45 म्हणटात तर 1:15 वर म्हळ्यार 1:15 म्हळ्यार 12:45. 12:45 म्हणटात गे. वय वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक पळया तुमची जाप सारकी की कितें म्हणून. ओके आनी हांगासर आयच्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ संपता आनी हफ्त्याचे सवाल परत एक पडी तुमचे खातीर आमी सादर करता. ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा 4 आणे म्हळ्यार कितले पैशे. ऑप्शन्स अशीं दिल्यात तुमकां 4 पैशे 16 पैशे 25 पैशे आनी 50 पैशे. ह्या 4 ऑप्शना पैकी सारकी जाप तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे आनी व्हॉट्सॲप करूंक असले नंबर तुमकां सुमेस्तांगी कळीत आसा 9380043073 हे जावन आसा आमचे नंबर. तशेंच आयच्या अंगड्यांत आमी अंख्या विशयांत संख्या विशयांत आमी चलत्या जिणयेंत वापरच्या वेळा विशयांत आमी जाणा जाल्या आनी अशें आसतना तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणून पळोवन येवया. 1:15 वर म्हळ्यार कितलो टायम जालो म्हणून हांवें विचारलें आनी जाप आसा 12:45. सो खंयचे एक वेळ जावच्याक म्हळ्यार 1 घंटो वा 2 वरां 3 वरां जावच्या की 15 मिनटां उणें आसल्यार आमी 1:15 म्हणलो शब्द वापरता. खंयचो एक घंटो जाल्या उपरांत 15 मिनटां जाल्यार सवय म्हूण वापरता. म्हणजे दाखल्याक तुमकां 1:15 सवय 1 म्हणटा 2:15 सवय 2 म्हणटा 3:15 सवय 3 म्हणटा आनी तशेंच ताचे की 15 मिनटां पाटी 12:45 1:15 वर म्हणटा तशेंच 1:45 1:15 म्हणटा तशेंच 2:45 1:15 म्हणटा आनी हाच्या सांगाता 1:30 म्हळ्यार 1:30 वरां 2:30 म्हळ्यार 2:30 वरां हें आमी सदावत जावन आमच्या घरांनी वापरता. आनी सारकी जबाब दिल्ल्यांची नांवां आमी दोगी सराच्या लकी बावलांत येदोळूच हांवें घाल्लीं आसात. आनी आतां प्रायज कोणाक खंयचे प्रायज मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ आयलो. आनी पयलें युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश मेळटा आनी कोणाक मेळटा म्हूण पळया. सुमार नांवां आसात तांच्या पैकी एक चीट काडटा. कुंदापूर तावन आयिल्लो उलो मानेस्त क्रिस्टोफर कुंदापूर तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक तुमकां एक अवकाश आसा. सांगात आस मुख्य स्पॉन्सर आसा मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे प्रायज मानसाक वचून गम्मत करूंक कोणाक मेळटा म्हूण पळया. बेंदूर तावन आयिल्लो उलो मानेस्त फ्रँकी बेंदूर तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. मुख्य प्रायज आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा म्हूण पळया. आयडियल चिकन हांचे तावन मेळचें प्रायज आयच्या अंगड्याचो पयलो उलो म्हूण चिंता मणिपाल तावन विल्फ्रेड तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. लाकिनी केक शॉप आमच्या कार्याचे अनेक स्पॉन्सर आनी हांचे प्रायज बांबिल तावन मानेस्त नॉर्बर्ट हांणी केल्लो उलो. मानेस्त नॉर्बर्ट बांबिल तुमकां लाकिनी हांचे तावन एक केक इनाम जावन मेळटा. तशेंच मार्टिन्स फायन डायन रेस्टॉरंट जेप्पू थंयसर वचून गम्मत जेवण करच्याक तुमकां एक गिफ्ट वॉचर आसा आनी हें मेळटा कुलशेकर तावन आयिल्लो उलो लविना कुलशेकर तुमकां मार्टिन्स फायन डायन रेस्टॉरंट हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. कोणाक इनामां मेळ्ळ्यांत एका हफ्त्या भितर आमच्या स्टुडियोक येवन तुमचे प्रायज तुमी स्विकार करचे. आमच्या कार्याचो उद्देश कोंकणी साहित्य कोंकणी भास उरोवचें आनी मुखल्या पिळगेक दिवचें. त्या खातीर अंके तशेंच संख्ये आमी आमच्या चलत्या जिवितांत वापरचे. तुमचे सांगता जाणवाय दिवंक केल्लें आयच्या अंगड्याचे प्रयत्न जावन आसा. अंगडो कसो जालो म्हणून जरूर तुमी आमकां तिळसूचें. सांगात मुखल्या हफ्त्यांत खंयच्या विशयाचेर अंगडो सदर जाय म्हणून तुमची सल्हा सुचना आमकां खंडीत जावन आमकां तुमी सांगयता म्हूण सांगून येवच्या हफ्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत हांव मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास आसो सदांच आसो. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा
बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा